भाई गोंयान सद्या पावस पडटा आनी पावसान इतलो धुमाकूळ घातिल्लो आसा. गोंय सरकार खंय चुकता अशें तुमकां दिसता? खंय चुकाना तें सांग म्हाका न्हू. ही सगळी गव्हर्मेंटाची मिस्टेक सगळी. ज्या विकास कामाच्या नांवान सरकारचो प्रचार चालू आसा न्हू, स्वयंपूर्ण गोवा, विकसीत गोवा, हें तरी पयलींशी आतां 2 दिसान पावसान धुमाकूळ घातल्या उपरांत कितकें विकसीत विकसीत जाला तें गोंयांत पयलें आमी. बार्देस तालुक्यांत जाल्यार अक्षरशः पावसांची इतको थैमान घातलेलो आसा, लोकांच्या घरांनी उदक, लोक अक्षरशः व्हांवून गेल्ले पयलीं म्हापशेंनाय. आतां सरकार तरी डेव्हलपमेंटान गेले जाल्यार गेले खंयसर. करोडो रुपया खर्च करून तुम्ही जे इव्हेंट करता पळय न्हू, ते तर करोड रुपया तुम्ही सर्वसामान्य जनते खातीर तर मोडलेले न्हू, जाल्यार ही आयज परिस्थिती जावची नासली. पावस हो अचानक येवप आनी पावसाचें शिटकावणी दिता तुमचेंच खातें, हवामान खातें शिटकावणी दिता बाबा 4 दिसांनी येलो अलर्ट म्हणजे येलो अलर्ट आसा. तुमी खंय गेले न्हिदलेले तर तुमी सरकारी यंत्रणा. आतां अननेसेसरी खंय तरी बोटां दाखोवन तो विशय डायवर्ट करपाचो प्रयत्न सरकारान करूंक जायना. आयज सर्वसामान्य जनता प्रत्येक गोष्टीत त्रस्त काढून पळया मरे तुम्ही. म्हारगायेन त्रस्त आसा म्हणा, म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत म्हणा, प्रत्येक गोष्ट घरांत कितें सामान येतलें म्हणून आयज रस्त्याची वाट लागली आसा. पयर तो वयर फ्लायओव्हराचो एक हें पडलो, कळो पडलो, थंय बरें तरी येदा खंय कोणाचो जीव वचोंक ना म्हणून. अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता पळय, सरकारी जबाबदारी न्हू. पावस हो वर्साच पडटलो, मागीर पडोंक जाल्यार पयलो पडोंक, पण पावसान आपलें आंग दाखयल्या उपरांत सरकार हांगा जागी जावली आसली. पण सरकार हांगा जागी जावना तरी सुद्दां सरकार आपल्या म्हणजे पार्टी तर्फे जे मेळावे चालू आसा गोंयांत पळय ते तरी बंद करचे असले. म्हणजे हो सरकार सर्वसामान्याच्या न्हू असो दिसता म्हाका. सरकाराक फक्त एकूच एजेंडा आसा, इलेक्शन आनी तेंचो प्रोपगंडा. आमी पळयले थोड्या वाठारांत लायक म्हापसा, फोंड्या की इतलो पावसान हॉट मिक्सिंगचें काम चालू आसा. हाजें कितें? तें तुका सांगता न्हू, साळगांवच्या आमदारान 4 दीस पयलीं कितें म्हणलेलें, आपण 5 दिसांनी हॉटमिक्स सुरू करता म्हणून. तरी बरें तेणी ते हॉटमिक्स घालूंक ना म्हणून. जो फोंड्याचो इन्सिडंट घडलो पळय, सांगलें पळय, अरे हे पयशे कोणाचे? हॉटमिक्सिंग केन्ना करपाक जाय? हॉटमिक्सिंग करपाचो खरो म्हणशां जाल्यार नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी मॅक्झिमम ह्या टायमार खरें हॉटमिक्सिंग करपाक जाय. हेंचें कशें आसा मरे, पावस फाल्यां पडटा आनी जाहीर केल्या तरी तुमी हॉटमिक्सिंग करता. म्हणजे हो सरळ करप्शन हें. म्हणजे सरकारी तिजोरींचो सर्वसामान्य टॅक्साच्या पयशांची कशी उधळपट्टी करची हें सद्याच्या सरकारा कडल्यान शिकपाचें. तेंच्या वर्सांचें काय तें पडिना न्हू. गोंयान एक CCP आसा, 12 म्युनिसिपालिटी आसा आनी 191 कितें तरी पंचायती आसा. सो प्री मॉन्सून वर्क जावंक ना अशें तुमकां दिसता? 100% खरें हांव तुका सांगता. हें आतां पळय मरे, 2 दिसांनी पावस पडोवन तर अक्षरशः हांकां सळो की पळो करून सोडले. जनतेक हेंची यंत्रणा फेलियर आसा. हेंचेडे यंत्रणा एकूच आसा, कशें पळय टेबला घालून टेबला वयर विटामीन घेवची न्ही, ती यंत्रणा पॉवरफूल आवडटा हेंची. पण जेन्ना एखादो मिडल क्लास कितें गरिबाचेर संकट येता, आमचें घर पडलें किंवा घराचेर झाड पडलें गाडयांत थंय सरकार रोखडो पावचो ना. ते धांवतले खंयसर आहले, जे एखादो कॅझिनो नवीन येता तो समज बुडलेलो न्हू, तो काडपाक फटाफट यंत्रणा उबी रावता आहली. थंय तांकां रेव्हेन्यू आसा. सर्वसामान्याचें घर म्हणल्या उपरांत तांकां रेव्हेन्यू कितें आसा? हांवें आतां खंयच तरी पळोवंक ना खंयच्या मंत्र्यान कितें विजीट केल्ली सर्वसामान्य सगळे तालुके पळय. हांव म्हणना काणकोण ते पेडण्या पर्यंत जो पावसान थैमान घातल्या उपरांत आयज जनता रस्त्यार येयल्ली आसा मरे बाबा. आतां येणाऱ्या काळांत स्कूल सुरू जातली भुरग्यांची, ती मोठी संकटान फॅमिली आसा मरे. खरें म्हणशें जाल्यार सरकारान ही जबाबदारी घेवन प्रत्येकाक मदत कशी करची हो विचार करपाक सरकार ते मदत बी जाहीर केल्ली हांवें पळोवंकूच ना. सरकार बिझी आसा फक्त आपल्या जे इव्हेंट चालू आहा पळय तेच्या फाटल्यान.